तर तुझे ऐकूं काशेता सोम्या तुका घेऊं कवला लेता बेदी सरशी तुझ्या जेवणांक भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमान सोम्या नमान तुका जीवनात तुझ्या धडधड म्हाका नमान सोम्या नमान तुका जीवनात तुझ्या धडधड म्हाका. मोगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकाळ असो 12वो आयतार आज आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. सुमये जेजुती बवर्त दवर निमिसाचें बलिदान भेटयतना जे कोण मागतान बसलां तांचो उगडास काडया तांच्या बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्घ जावन जल्माच्या दिसा देवाक अर्घ जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. जोक्यम डिसोजा कोसे सामाय वाडो ताचेर ते बसवत मागया. हांव समेस्तां बसवत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आज आमी सद्या काळाच्या 12व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एक कुटुंब जावन सांगाता जमल्या. कश्टा वेळार धैर्य आनी भवात सांबाळूंक आयची देवस्तुती उलो दिता. देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास काण ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांतले कश्ट दूख समस्ये धैर्यान फूड करूंक आनी खऱ्या भावार्थान वाडोवंक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगल भाव भयणीनो सोम्ये जेजूचेर अखंड पातयेनी दवरना बवर्त दवरना आमच्या जिवितांचे सर्व कश्ट फूड करूंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एकडी बरदोळे दांपया आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगला जेजू तुजेर विस्वास सांडून आमी जेल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. मोक्षणे मगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगला जेजू आमी मनशां भियेल्या तुका भियोंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी अकमान केल्लो आसा. पश्चातापान बोगसाने मगोन म्हणटा क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या जेजू खरेपणी तुजो पाटलाव करूंक इन्कार केल्ल्या खातीर आमी तुका अकमान केल्लो आसा. पश्चातापान बोगसाने मगोन म्हणटा सोम्या सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमचे काकूळ करून आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
महिमा 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 देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू भवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकडी बरदोळे तांपया आमच्या घर संगती इथे सामा खातीर विशेष करून मागया जे इरादे दो नेहमीसाचें बलिदान बटयता ताचे खातीर आमी मागया हे माध्यम मुखांतरांगा श्रमिसाचें बलिदान बटयतात त्या सर्व भाव भयणी खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर प्रायवंतां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सांका तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तूं तांच्या बऱ्या वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवळ चलयता आससनाच्या आससना आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली ताणें म्हळें दर्यो गर्भांतलो पुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांचीं वस्त्रां करून आनकाराच्या पाळयांनी रेवडायलो तेन्ना ताचे दरवटे कोडे दांपुल्ले उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो ताची दारां बसून आडंबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें येनाका हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतलीं. देवाचें उतर देवाचे वडकार सम्यक दिनवासुया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळटा सम्यक दिनवासुया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळटा तारवार बसून दर्या पैण करी गुण विशाल उदका राशीचेर व्यापार करून आसात ते सर्वेस्पराची महात कार्यां आनी सागोरान ताची अद्भुता पळयत
आसा सुम्यातील वासुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. ताची आज्ञा जाली वारे वादळ उठले दर्याची लारां उसंबळ जाली मळबा पर्यंत ती सडली गुंडेक ती देंवली असल्या आकांतान तांची कूड सगळी कांपली. सुम्यातील वासुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. सुम्यातील वासुया कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता. सांत पावलून कुरिंदरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां पासत एकलो मेला जाल्यार सगळां मेल्यान म्हूण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तामासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिनाव. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदलें आसा तरी आतां आमी तशें करिनाव. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतार. देवाची व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हड एक प्रवादी आमचे मोदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे सुबर्तमान प्रगट करून म्हजे वंठणी काळीस तूं पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सभे आसूं. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसा सांजतस आमी पलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या सिसा लागीं. थेदवां तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक मासव्यार आसलो तो सोसो घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर मासवे आसले. तितल्यार एक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन मासो उदकांत बरोवन आयलो. तरी जेजू सुकणा सरसी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतालो. सिसांनी ताका जागोन म्हणलें, मेस्त्री आमी बुडता, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, तण जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तो जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भवार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, वो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या
भावांनो आनी भयणीनो, मासवो उदक वा दर्यो तुमी जाणांत तुमकां अनुभव आसूंक बरो न्ही गे. कांय लॉन्चार बसुल्लो न्ही गे, दोणीर बसुल्लो आसा गी, दोणीर बसुल्लो आसा गी. आं, व्हडल्या व्हडल्या शिप्पार बसल्यार ते व्हडले व्हडले शिप्प बसल्यात गी, व्हडले व्हडले शिप्प म्हळ्यार कोता न्ही, स्टिमर म्हणटात पळय, व्हडली व्हडली बोट बसल्यात की. गोंयांत गेल्यार कसिनो बरो आसात, कसिनो वता ताचे भितर गेल्यार कितले लार येवं दी, कितले वारें वदळ येवं दी कळटा. बिल्डिंगा बरीच व्हडले. अप्रूप कोडयाळच्या बंदराक, पणांबूरच्या बंदराक भायर तावन भायल्या परगांवां तावन जावं पुरो युरोपा तावन वा ऑस्ट्रेलिया तावन तिसीन तावन व्हडल्यो व्हडल्यो शिप्पां येतात, स्टिमरां येतात व्हडलीं व्हडलीं. तातूंत 1000-2000 लोक आसतात कळ्ळें गी. सुमार 10-15 माडयेचीं व्हड व्हड. तातूंत भितर स्विमींग पूल आसा, ग्रावंड आसा, बारां आसात, रेस्टॉरंटां आसात, रुमां आसात, हॉटलां आसात. आनी भितर आसलेल्या मनशांक ते भितर आसात की भायर आसा म्हूण कळना, कळटाय, कळोंकूच कळना. घरा बरीत, व्हडलो हॉटलां बरीत कळ्ळें. एक पाटी हांव एक पाटी म्हज्या मावशेक आपोवन गेल्लो उत्तर प्रायचेची. हांवें बाय म्हणचें तिका कळ्ळें गी, मोगाची मनीस. तिका आपोवन गेलो. ती येदो म्हणसर बोटीर बसोवन आसतली, व्हडल्या बोटीर आपोवन गेलो. पळोवंक मात्र आनी इल्लेशें एक रावंड. हांव तेजे वटेन आसुल्लो बसोन. ती म्हणटा म्हजे लागीं, बोट कितें रावलेडेत रावल्या वचना कळ्ळें, बोट कितें रावलेडेत रावल्या वचना म्हूण. हांवें म्हळें बाय बोट वेते आसा तुका कळना, वय गे वेते गी, खंय दर्यांत वेते आसा, वय गी म्हणाली. म्हळ्यार आमकां कळोंकूच कळना, वय गे. ताच्या उपरांत कांय थोड्यो अल्टाच्यो बोटी आसात न्ही गे, अल्टाच्यो बोटी 10-15 जाणां 20 जाणां बसच्यो न्ही गे. ताचेर तुमी बसल्यात गे. मलपे बिचाक गेल्यार न्ही गे, आनी कांय तांड्रबावी बिचाक पन्नांबूर गेल्यार कांय आसात. तातूंत 10-25 जाणां कापून व्हरतात. तातूंत तितलें इल्लेशें बेन दिसना, चड जाणां आसतात. आनी ते दर्या मदें वचून येता, कांय आंगार उदक उसळटा, आमकां इल्ली खुशी जाता. कांय थोडी लॉन्चां आसा, लॉन्च न्ही गे धाकटी. तातूंत तेगा 4 जाणां मात फास्ट येतात, ते उदका वयले अशें उडटात. आनी थोडे फावटी पाल्टी जाल्या म्हण चिंतात. आमी भियेता न्ही गे, भियेता. ती पुरा इंजिनां आसली, मिशीन आसली, दोणयो. आनी एक आसा दोण, कसली उच्चूंची दोण न्ही गे. त्या दोणयेर तुमी बसल्यात गे, ना गे, बसा एक फावटी बसा. तातूंत चडावत दर्यांत त्यो चलयनात, ते मासली पाकतले चलयतात. पूण न्हंयत आसतात त्यो, न्हंयत न्ही गे. उद्यावर, मुल्की, आळ्यांगडी तशें गेल्यार त्यो दोणी आसतात, दोणी. ताचेर दोण चलयतलो म्हणटा, एकलो त्या सायडीन बसा, एकलो ह्या सायडीन बसा, एकलो मुखार बसा, एकलो फाटीं बसा, मदें उठो नाकात न्ही गे. 2 जाणां मोटे आसा जाल्यार एकल्या तिसल्यान एकल्या इसल्यान न्ही गे. दोगी मोट्यांक ह्या सायडीन बसयल्यार दोन कुत्ता कांडे आमी सकयल कळ्ळें गे. देखून जागृतायेन चलचें पडटा. हांव बरी बरो आसतना एवढी मासली धरून गेल्लो, आमच्या थोडी कुटुंबाचे संवंदे पुराय येयल्ले कळ्ळें गे. त्या दोणयेर सड्ड म्हळ्यार 8 जाणां बसयत, आमी 10 जाणां आसल्या, 2 अशीं जाल्या. आनी आमच्या थंय एकलो मोठो आसलो गुडनाण्णा, तो मदें ती फोटो काडून उठलो. 2 ती जाती आली, सगळ्यांची अनकिटी हांगा येयल्या बियान कळ्ळें. अनकिटी वयर आयल्या आनी एक फावटी उठलो जाल्यार अनकिटी भायर पडटी, आमी वाटच्या तसलें बे पळया. उदकांत दर्यांत तितली बोट गेली जाल्यार कितें जाता, हा थंय अनकिटी भायर येयली, काळीजत भायर येत, काळीजत कळ्ळें, काळीजत भायर येत. आशिल्ली परिस्थिती
असलो अनुभव जाला की तुमकां ना गी जावना जाल्यार फाल्यां तोसा आयतारा न्ही गे वचून एक पटी अनुभव करून येसय कित्याक भियेता हांव मरता म्हूण भियेता हांव खंय पडोन मरता हांव हांवें एकल्याक म्हळें दोनीर आसलेल्या मनशाक तूं ह्या नमुने काल भियेताय मरता म्हूण गे आनी ती व्यक्ती म्हणाली मरता म्हूण न्ही आ आ उदकान पडोन म्हूण न्ही मरता म्हणून न्ही ती उदकान पडोना पळय मरच्या फुडें खाटच्या आट्या वेटी आसात पळय उदक पिवन उस्वास बांदून तें चिंतून तो बे म्हणाली मरोंक कांय बेना उदकान पडोंक बेना पूण ते आटे वेटे काडून उदक पिवन बडोवन प्राण तोडटना ते बगचे कश्ट आसात पळय ते भिरांकूळ कश्टांचे म्हणान वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन थोडे बडी आमकां तशेले कश्ट भोगतात आकांत भोगतात आयचे दिसांचे गडीत जाले हांगासर सुवार्थेन वय गी जालें की ना एक दोन दर्यांत आसा दोन आनी 12 जाण सीस आसात एकलो जेजू आसा वय गे ती दोन ल्हानशी आनी ह्या दोनीर जेजू कितें केलां जेजू गो न्हिदला सुकोण म्हळ्यार मुखार एक लंब आसा पळय वय गे ताचेर तो जेजू न्हिदला उगोत हे 12 जाण सीस दोन वच्चून आसात आनी त्या वेळार वारें वादळ एकच पुटी उठलें खंय तर आयलें गोतू ना बिरुगाळी म्हणटात बिरुगाळी आनी ह्या वाऱ्या वादळाक कळ्ळें गे वाऱ्या वादळ दोन अशी जाली उदक भितर भरलें आनी कोण न्हिदोन आसा जेजू न्हिदोन जेजू फिकरीत ना वाऱ्याचेंय ना उदकाचेंय ना कांय ना उगो न्हिदोन आसा हसऱ्यां केल्लो जेजू हजापां केल्लो जेजू आनी 5000 4000 लोकांक हुंड्या मासलेनी वाडलेलो जेजू उदका वयल्यान सोडलेलो जेजू आतां वो न्हिदोन आसा आतां कोणा बेन दिसता उदक भरलां दोनीर जेजूक परवडना कोणा बेन दिसता आतां हा सिसांग कित्या बेन दिसता बुडता म्हूण कोण बुडता म्हूण जेजू कितें आपूण बुडता म्हूण गे जेजू बुडता म्हणून जेजू बुडल्यार बुडोन दी वचोन दी दिशेन हांव बुडता म्हणलें मे कोणाक सिसांग जेजू बुडल्यार बुड दोन इतला ताका कितें वचोन दी म्हूण आतां बे कोणाक सिसांग आपूण बुडता कोण ना म्हूण घरा सांगू ना न्ही बायले भुरग्यांक काल करचें फोन येना देखून ते भियेले जेजू कित्याक भियोना जेजू कित्याक भियोना हा जेजू भियोना कित्याक म्हळ्यार संवसार तसोच तो दर्यो तसोच तो वारें ताचेंत वादळी ताचेंत ताच्या उतरा भायर कांय करूंक जायना म्हूण ताका बरें कोत्ता आसा आपूण सांगल्यार वारें वादळ थंड जाता आनी आपणाच्या आदेशे विणें आपणाक दोन उमथी वारें घालिना आपणाक उदकांत वारें घालूंक शकना म्हूण जेजू बरें जाण आसलो देखून तो बरें न्हिदोन आसलो तुज्या घरा बरें करून काटयेर तुका बरी न्हीद पडटा की दुसऱ्यांच्या घरा न्हीद पडटा हा हा थोडींक पयस गेल्यार न्हिदूच पडना थोड्यांक घरा येता मुसो कित्याक जागो बदललो म्हणटात जागो बदललो हांवें थोड्यांक म्हणचें तुमकां जागो बदललो वय थोडे पटी हांगासर मिस्त्र्यान पुरतात न्ही ते जाण न्हीद पडटा की तोय जागो बदलता आनी थोडे म्हणटा सुरूच्या दिसा न्हीद पडना फातर उरल्या दिसांनी पडटा सुरूच्या दिसा न्हीद पडना कालें करतात तुमकां उपाद्र करचें म्हणून जागो बदलता थोडे पटी न्हीद पडना वय गे पूण आमच्या घरा आमकां बरी न्हीद पडटा हेरांच्या घरा न्हिदल्यार आत्तां उठयतात की आत्तां च्या कापयतात की आत्तां कापये कापयतात की टेन्शन न्हीद पडना न्हीद या म्हळ्यार आमकां न्हिदोंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हजें घर न्ही देखून जाग उरता जेजूक तशें न्ही जेजूक संवसार ताचें घर वारें ताचें दर्यो ताचो वादळ ताचें सगळें ताचें ताका अधिकार आसा ताचेंत स्वंत देखून ताका बरी खंय गेल्यार बरी न्हीद पडटा उदकांती न्हीद पडटा मरुभुमींत न्हीद पडटा वाऱ्या वादळांत न्हीद पडटा ताका टेन्शनच ना बेंत ना भिरांतीत ना तसलो जेजू आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया सीस मात भियेले कित्याक म्हळ्यार सिसांक अधिकार ना तो सिसांक पत्यणी ना सिसांक बावर्त ना जेजूचेरी बावर्त ना कितें असर केल्यार महिमा केल्यार विस्मितां केल्यार मेल्ल्यांतले जिवंत केल्यार जेजूचेर विस्वास ना देखून तांकां
एक पोटी एका यात्रिकाच्या दोणीर म्हणजे एका स्टिमरार एका व्हडल्या बोटीर हजारांनी लोक पैन करतालो पैन करता आसतना ही बोट ही व्हडली बोट हजारां लोकांक खाण घेवन दर्यांतल्यान वेताना हाडयेन तेका फातराक आपटली आनी फुटली आनी उदक भितर गेलें बोटीच्या भितर गेलें भितर वचून सगळ्या फ्लोरांत उदक भरोन दोन बुडोवंक जाली सगळो लोक भियान थोडो दर्याक उडलो थोडो लोक भियान आकांतून बोबाट लागलो मागणें करूंक लागलो देवाची स्तुती करूंक लागलो देवाची कृपा मागूंक लागलो थोड्यांनी ती जाकेटांनी घाल आयथी जाली आनी तो हळू वयल्या फ्लोरार एक भुरगो खेळून उंच आसलो लोक पुरो वयर धांवता आनी वयल्या फ्लोरार एक भुरगो बरें खेळून आसा सगळो लोक बोबान आसा आकांतून आसा आनी एक भुरगो बरोयान खेळून आसा सकडांनी सारले सकड लोक बोब मारतात आकांतात कावजेतात रडतात पूण तूं कितें करता ह्या संदर्भार तूं बरें करून खेळून आसाय आनी तो वळू तो भुरगो म्हणलो आळे बाबा आळे भयणी ह्या शिप्पाचो कॅप्टन म्हजो बापूय ह्या शिप्पाचो कॅप्टन म्हणल्यार कोता न्ही कॅप्टन मुखेल तो म्हजो बापूय आनी म्हाका खंडीत कळीत आसा ताचो जीव मनी वसत पूण म्हजो जीव वचोंक तो सोडिना पळया ह्या शिप्पाचो कॅप्टन म्हजो बापूय म्हाका खंडीत कळीत आसा ताचो जीव वसत पूण म्हजो जीव वचोंक तो सोडिचो ना तितलो भावार्थ आपल्या बापायचेर तितली फातयेणी देखून ताका ही बोट बुडता ही बोट नासता आमी मरता म्हणलें भिरांत त्या भुरग्याक नातली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तो सुमार वर्सां फुडें हांव मुंबयंत शिकून आसतना त्या दिसार वयर हांव शिकून आसलो वयर तो वळू म्हज्या भयणीचें दूद धाकटें भुरगें 1.5 वर्सां 2 वर्सांचें भुरगें 2-2.5 वर्सां ती ल्हान नदीम कोरयला ल्हान तें म्हजे वटून शिकूंक आयलें हांव शिकयलें बरीत तें किताब थोडीं किताबाचीं कामां करतालें तें वचून सीदा टांकीर चडलें वयर टांग आसता न्ही टांकीची सिडी आसा पळय सिडीचे वयर चडलें आनी वयर असो रावला टांकीचे वयर म्हळ्यार टांकीचे कडेन रावला सकयल पळयतना गुंड बेन दिसता सकयल देवंक जायना कळ्ळें की सुमार एक 12 मेटां आसात 12-13 मेटां आसात आनी हांव सकयल बसून शिकत्या स्लॅबार आनी वचून मामा म्हणून रडा लागलें हांवें म्हणें कित्याक गेल्लीं उड जाता म्हणें कित्याक गेल्लीं उड सकयल म्हणें भुरगें रपाक उडलें हांवें रप्पा ताका धरलें हातांत कळ्ळें की 10 फीट रप्पा धरलें हांवें सांगलें कित्याक उडलीं पुता तूं आनी तें म्हणलें मामा तूं खंडीत म्हाका धरताय म्हणलो पातयेनी आसलें तूं म्हाका खंडी सगळो घालना म्हूण गोत्ता आहलें आनी ताची पातयेनी म्हाका ताका धरूंक साध्य जालें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थ पातयेनी आमच्या जिवितांत महात कार्यां करूंक शकतात अजपां करूंक शकतात अजपां करूंक असलो भावार्थ असली पातयेनी आमचे तें आसूंक जाय कळ्ळें हेचे सुवातेन तितलेंत म्हणटा जेजू कितें म्हणटा तो वाऱ्याक थंड करता वादळाक थंड करता पूण तो एक बेजाराचें उतर उलयता तो म्हणटा तुमी इतले भिजूड कित्याक कितले भिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो तुमकां भावार्थ ना आज हे सवाल जेजू म्हाका आनी तुका विचारता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका आनी तुका विचारता आमी कितलीं मिसां भेटयता कितलें देवाचें उतर आयकता कितलीं नव्यानां करता आराधना करता जाल्यारय म्हज्या जिवितांत कश्ट येताना पळपळ घेवचे प्रयत्न करता जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येताना जेजू न्हिदला गी जेजू ना गी जेजू हें पळयना गी म्हणून आमी सवालां करता जायते फावटी आमच्या जिवितांत असले येताना आमी थंय हांगा धांवता हेरां लागीं मागोवंक सांगता पूण हांव मागोवंक फाटी सरता तवळ जेजू म्हणटा कितलो उणो भावार्थ तुजो तुका भावार्थ ना तुका पातयेणी ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून सगळ्यांनी आसर केली सगळ्यांनी आसर केली जेजून केली गी ना हां ताच्या स्वंत गांवांत केली हें
स्वंत गांवान जेजून असर हें केलें गे ना कित्याक करूं नात कित्याक करूं नात हां कित्याक स्वंत गांवांत असर हें करूंक सकूना जेजू भावार्थ नातुल्लो तांकां जेजूचेर तांकां भावार्थ नातुल्लो देखून जेजून असर हें करूंक नात भावार्थ मात्र असर हें करूंक लायता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थ मात असर हें करूंक लायता जर तर आमच्या जिवितांत भावार्थ ना आमचें तें असर हें घडनात विस्मितां घडनात मागयलें आमकां मेळना हो भावार्थ आमचें तें आसूंक जाय देखून आयचे सुवातेन जेजू म्हणटा इतली भिजूड कित्याक भावार्थ दवरा भिजूड जाय नजो भिजूड म्हळ्यार आमी कितें म्हणटात आ शेळेल्ले तूं ऊन न्ही तूं थंडी न्ही तूं ऊन न्ही थंडी न्ही शेळमुडो कळ्ळें गी शेळमुडो तशें पसंद न्ही जेजू तुका जेजू म्हणटा तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तुमी कितें केलें नासोंक नात तुमकां रुदान करच्याक आमी गायलें तुमी रडली नात तटस्थ उरल्यात तुमी तुमकां भावार्थ ना भिजूड जाल्यात कित्याक कितें भिजूड तुमी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी भिजूड जाल्ले क्रिस्तांव जावंक नजो भावार्थ नासलेले क्रिस्तांव जावंक नजो आमी सदांच सोम्यातय अनंतभरीत सुडसुडीत क्रिस्तांव जावंक जाय अनंतभरीत सुडसुडीत क्रिस्तांव जावंक जाय सोम्याचेर अखंड भावार्थ आसलेले क्रिस्तांव जावंक जाय आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट खंत बेजाराय दूख कितेंय येवं दी हें सगळें धैर्यान सोंसचें थिर भावार्थान फुड करचें क्रिस्तांव जावंक जाय असले क्रिस्तांव जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन एक घडी बोर दोळे दांपया आमी उबी रावया तरी एका देवात हें आसुल्लो आमचो भावार्थ आतां उसारया सगळीं सांगाता एकाच देवा सत्मंता सर्वपदार्थ पापतो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलो सुपूत तो सर काळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपजल्लो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वयली सर्व वस्तू केल्यात आमी मनुश्य पासून आनी आमचे सुदारणे पासून सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवीं अवकार मयेची उजारली ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंस पिलाता काल ताका कुतार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जियांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत्मंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तावन दिपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर को नमस्कार आनी महिमा भावो प्रवादेवरवीं तो येलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मतावरवीं स्थापलेले सभे सत्मंता पातकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नानासा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन एक घडी बोर आमची सगळी मागणी आमच्यो गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पिया ह्या सभावार्थान आमची मागणी आमी त्रिएका देवा मुखार दवरया मोगाळा बापा तुज्या पुतान घडयल्ली पवित्र सभा सोलोन वरच्या पाप साहेबाक गवळी बापांक
आणि स्वधर्मीक तसेच लायक मुखेल्याने बवार्थांत आणि लौकीक संगतींनी भोगूंक मेळचे कश्ट समस्ये धैर्यान फूड करूंक पवित्र सभा म्हणलें तारूंक यथार्थपणी मुखार व्हरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या सौर मुखेल्यांनी सेवेच्या आणि सर्वांच्या उदरगतीच्या मनोभावान बरोवन धार्मीक सौहार्दाच्या स्पिरितान वावर कर शांती समाधानान भरिल्लो राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां बेसावांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सौर पिडेस्तांनी तुजे अजीरपण सदांच भोगून तांच्या कश्ट संकश्टांत तुजेर विश्वास दवरून धैर्यान जियोंक तांकां कृपा दी. तांची सेवा करतल्यांक तुज्या आशिर्वादान बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी संविधाना मुखार लाभची मुळावी हक्कां राखून व्हरूंक आनी हर एका व्यक्तीन धार्मीक स्वातंत्र्यान जियेशे मौन परिवर्तन जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबोवारी एकठांय जाल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिविताच्या वाऱ्या वदाळान शिरकल्ल्या वेळार तुजेर आमचो विश्वास दवरून हर एक कश्ट फूड करूंक आमकां बेसावांनी बोर. ह्या मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उतरान आनी कर्णेन साक दिशेन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जेजूचेर बावर्त दवरिनासतना जिणयेच्या कश्टावरांत कश्टाकंतांत कश्ट दिल्या बुडतेल्या सर्व भाव भयणी खातीर मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उस जालेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा कश्टां दुखां मोदें आकांता मोदें लारा वादळाच्या कश्टांक वळख जावन आमी सुमकोन आसा. तुज्या पुताचेर तुजेर अखंड पातयेन दवरना कश्टां आकांतांत जय जोडोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्नारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संत स्फोरीत काळजांनी काणी काडनेता उल्हास स्फोरीत गितांनी ओपून ते दिता. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्नारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संत स्फोरीत काळजांनी काणी काडनेता उल्हास स्फोरीत गितांनी ओपून ते दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद कलदयेक तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद कलदयेक तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. मोगाळ बापा सर्गींच्या पदवेदाराया सर्वेस्परा रचणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हरसिता तुका नावडता. तुझे मोगाळ सरपडता तुका वाकणता. मोगाळ बापा सर्गींच्या पदवेदाराया सर्वेस्परा रचणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हरसिता तुका नावडता. तुझे मुखार सरपडता तुका वाकणता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भोव मोगाळ बापा प्रसन्न जावन आमचो वाक्कणेचो यज्ञ तूं मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमचें अंतस्करण शुद्ध कर आनी अशें तुका मानतात असलें जावं आमच्या काळजाची भक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजपाचे अजप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां वर्तमान फावो केलो. विसून काडलेली कुळी याजकी राज्य कुळो पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वा परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो. उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलची भोव पवित्र घडी पवित्रत्म्याची घडी. ह्या घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. सगळे आमचे जिविताचे कश्ट कंत दूख बेजाराय सगळें वाऱ्या वादळ सुमेच्या कुडी रक्ताक समर्पिया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगठुया.
सोमी जेसु मेलो सोमी जेसु मेलो सोमी जेसु जीवन साला ओ पवारता सुकून आम्ही परगडता जेसु नव्याने तोलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणी उडास करता और यो जिवीत असो डोळ सोडून याची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे तांकां तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखाबळ पळोवंक फावो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमचे सोडवंदराची आचना मतीन दवरना ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार कावकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी Servo akantanli watai. Kitia grazwalki podweni महिमा तुझी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन संतोषान एकामेकाची तोंडां पळोवन आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. कश्ट आकांतांचेर जैत वरच्याक ताचेर बाबर्थ दवरूंक ताचे समेत शिवंक उलो दिता ती. ही शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी. सुम्या तुवें म्हजे बेदरेमचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. उंडू जीवितासो मुसवाड संसारासो सोमी जेसू मोजो. दैवी काळान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो मोजो. जेसू गोळ्या
बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तू पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तू पाव म्हाका खरे सत्करी वाटकरेस जिवीत आमचे खरे मीठ प्रतवेचे पुनर्जीवन पणकी आमच्या भरवशाचे देणे क्रिस्त्रायाचे जेजू गवळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तू पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता कर्या दयेन तू पाव म्हाका प्रार्थुया बहुदयाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताच्या अमोलिक कुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां तुझ्या जिवान नवीन करताय परतून परतून या जेवणात भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोरये तू रोसारी राणये मोगाळी माये आमची शिकाये मोरये तुका उलो मारता तुका हसिता तुका वर्णिता नमान 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 मोरये आमचेर पती दोळे आधार तुझो पाटय मोरये भुरग्यांक तुझ्या पळे मोरये तू रोसारी राणये मोगाळी माये आमची शिकाये मोरये तुका उलो मारता तुका हसिता तुका वर्णिता मगर बाबणीनो भक्तीपणांत आमी सांत वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं मोगाळ पुता सोवे अवगार मोरी आशीर्वाद आमकां रोजारी साहेबिणी भगेन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेलविनातावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस
भोव पुरातन फिरगज तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी आमच्या खातीर मागा, आमकां सहकार दिया म्हण विनंती करता. देव बरें करूं.